मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाचें उतर चीत दिवन आयकूंक जाय आनी त्या उतराक आमी जबाब दिवंक जाय. आमी पळयता इजायस प्रवादी आपले पोरजेक हीच उतरां सांगता, तांकां हुस्कायता कशे भाशेन तांणी देवाचें उतर चीत दिवन आयकूंक जाय आनी तें सांबाळूंक जाय आनी तें सांबाळलें जाल्यार तांचें जिवीत कशें फलादीक जातलें. आनी तशेंच जेजू आमकां शुभ वर्तमानान सांगता कशे भाशेन जुआं बाप्तिस्त आयलो आनी ताची उतरां आयकूंक आनी ती आपल्या काळजान घेवन आपलें जिवीत बदलचे सुवातेक लोकांनी जी आयकतालीं ती म्हणूंक लागली हाजे देंवचार बसला. आनी कित्याक तो कांय खायना पियेना तो तेच्या देंवचार बसला. तशेंच जेजू आयलो आनी जेजू सगळ्यां बरोबर एक जावन तांचे बरोबर जियेतालो, खातालो पियेतालो. तो हो जावन आसा पोट्यो आनी अशीं उतरां म्हटलीं. आमच्या जिवितानूय आमकां देवाचें उतर आयकोंक उलो जावन आसा म्हणल्यार आमकां देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांत मेळटा. आमकां देवाचें उतर देव आमचेशी डायरेक्टली आमच्या अंतस्करणा वरवीं आमचेशी उलयता. तसोच देव आमकां हेरां वरवीं उलोवन दाखोवन दिता कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. पूण खुबशे फावटी जेन्ना आमकां कोण आव्हान दिता आमी तांकां पयस कोत्ता. कित्याक आमकां जाय जें पॉजिटीव आमकां दिसता पळय तशेंच आसूंक जाय. पूण केन्ना केन्ना आमकां जरी तो सुदारप आमच्या जिवितान जाय जाल्यार आमी जें आमकां आव्हान दिता पळय तांचे उतरां आयकून आमच्या जिवितान तें पळोवंक जाय खऱ्यांनीच अशें आमी कोत्ता वो कोन्ना. आनी कोत्ता जाल्यार ती बदल हाडूंक जाय. आनी ताचे लागून सांत इनास लोयोला तो दर एका जेजुइताक पूण सगल्यांक लोकांकूय अशें आमंत्रण दिता. एक टूल आसा ओ इट्स अ इंस्ट्रुमेंट कॉल्ड एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. म्हणल्यार आमचें अंतस्करण तपासूंक जाय. आनी हेंच सांत फ्रांसीस शावेरूय आपल्या जिवितान कोत्तालो. कित्याक ते सांगाती आसले पॅरिसाक सावन आनी जेन्ना जेजुईत संस्था घडून हाडली तेन्ना सावन दर एका जेजुईत आनी सांत फ्रांसीस शावेर एक जेजुईत जावन तो हेंच आपल्या जिवितान कोत्तालो. आपलें अंतस्करण तपासून पळयतालो खऱ्यांनीच ही देवाची येवजण आसा की ना. आनी देवाची येवजण आसा जाल्यार म्हाजेर कसलेय कश्ट येवं त्रास येवं हांव ती येवजण शांती पावोंक फुडें पावल मारतलो असो तो आपलें जिवीत जियेलो. आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्यार ताचेच लागून ताका आर्गां दिवंक. कित्याक ह्या आमच्या गोंयांत येवन ताणें बरी खबर परगटली आनी तशेंच दुसऱ्या देशांनीय गेलो. पूण आमकां उगडास कोत्ता की आमी ती आतां बरी खबर आमच्या जिवितान जिवन हेरांक दिवंक जाय, हेरांक परगटूंक जाय. हेरांक आमी परगट्टा आसतना जे परी जेजूक लोकांनी उतरां म्हटलीं, जे परी जुआं बाप्तिस्ताक लोकांनी उतरां म्हटलीं तशीं आमकांय ती उतरां लोक म्हणटले. तर आमी थांबपाचें बरें काम करपाक ना. जे परी आमकां आमचें अंतस्करणां तपासूंक आमंत्रण दिलेलें आसा ताका 5 पावंडे आसा. आमी ते आमच्या जिवितान सदां करूं येता. आमकां जेजुइतांक देनपारचें आनी रातचें न्हिदोंक वयचे पयलीं आमकां इनास लोयोला करूंक सांगता. पूण हेरां लोकांक दिसाक एकदां न्हिदूंक वयचे पयलीं केल्यार पुरो. पयलो पावंडो म्हटल्यार जस्ट टू सीट टू एंड रिफ्लेक्ट एंड थँक द लॉर्ड फॉर द डे. देवाक आख्खे दिसा पासत दिनवासूंक आर्गां दिवंक. दुसरो पावंडो म्हटल्यार मागीर देवाची कृपा मागूंक. म्हजे आख्खो दीस हांव कसो जियेलो, कशी जियेली ताचेर नदर मारून जे पातक केलां तें ओळखून घेवंक. आस्क गॉड द ग्रेस टू थ्रो लायट ऑन माय सिनफुलनेस ऑफ द डे. तिसरो म्हणल्यार आमी देवा कडेन भोगसणें मागता. आमी जें पातक केलां तेचें आमी म्हणून हें पातक हांवें केलां, हांवें अशें करूंक जाय आसलें वा हांवें तशें करूंक जाय आसलें. यू डोंट हॅव टू रिजन आवट, यू डोंट हॅव टू जज युअर सेल्फ. म्हटल्यार तुवें निशेध मारपाचो न्हू हांवें अशेंच कित्याक केलें ना. हांवें पळोवंक जाय हांवें हें पातक केलां. मागीर चवथें म्हटल्यार भोगसणें मागचे उपरांत देवाची आमी मागीर कृपा मागता. असलें पातक परत हांवें करचें न्हय. आय मे नॉट कमीट द सेम सिन्स अगेन. आनी शेकी 5वो पावंडो म्हटल्यार एक आमचे बापा म्हणून आमी हे आमचे अंतस्करणाची तपासणी सोंपयता. तर आमकां हें उदाहरण दिलोलें आसा वो हें हातयार दिलोलें आसा सांत इनास लोयोलान, सांत फ्रांसीस शावेरान. तें आमच्या जिवितान आमी लागू करया आनी आमचें जिवीत
देवाक जाय पळय ते प्रमाणे जिवंक ताची उतरां आयकून ताची उतरां प्रमाणे चलोवंक हे मिसा बुलिनान आमकां आदार मेवले पुरो म्हूण मागुया.